हेडलाईन्सडा मुरगांवच्या राजा या संघटनेच्या वांगड्यांनी मुरगांवच्या 9 प्रभागांनी नितळसाण मोहिमेचे 12 बिरेस्तार 13 शुक्रार जाल्ल्याची टिका केली। मतदारसंघातले वाडटे कोयराचे समस्येची दखल घेवन पालिका मुख्याधिकारी जयंत तारी हांका हे संबंधात निवेदन भेटयले। या वेळार मुरगांवच्या राजाच्या वांगड्यांनी मुख्याधिकाऱ्याक धारेर धरला। हे संबंधात आपण सगळ्या नगरसेवकांची तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची जोड बसका घेऊन ताचेर उपाय येवजण आखता अशें उतर दिलें। ईच एंड एवरी मनशाची कंप्लेंट हा की रस्त्याचेर गार्बेज एक्युमुलेट जाले आणि मॅक्झिमम प्लास्टीक गार्बेज आहा सगळी आणि ती व्हांवून दर्यान वयता। कित्याक आमी वयर सड्याचेर वयर टॉपार रावल्या कारणान पावस जेन्ना येता न्हू ते व्हांवून सगळे दर्यान वयता आणि आमी पर्यावरण अशें ह्या पद्दतीन नश्ट करूंक शकना। हें हांवें म्हाज्या पयलींच्याय माध्यमान सांगलां। ओके, सो आयज आमी मेमोरंडम सबमीट केला की ह्या गार्बेजीचो विलेवाट लावपाचो म्हणून। आयज डोर टू डोर कलेक्शन जाता। डोर टू डोर कलेक्शन जावन सुद्दां इतली गार्बेज कशी हो प्रश्न। सो हो प्रश्न आमी सीओ सराक सांगलो आणि तेणी आमकां एक आतां एश्युरन्स दिला की आपूण कावन्सिलर बीन हांकां घेतलो आणि सोमारा आमी 10 सुमार बसून हेचेर कितें तो सोक्ष लावया म्हणून। हांव एकटो जर सपोज एक 3 पोतये क्लिनींग ड्रायव करूंक शकता न्हू, तर म्युनिसिपालिटी म्हाका एक सांग एक 100 पोतये कित्याक करूंक शकना। पूण त्या पद्दतीन जायना तें, ज्या पद्दतीन जावंक जाय तें। सो म्हाका जाल्यार पर्सनली अशें दिसता कितें सांग, जे कोण हांगा लोक बसल्यात न्हू ते क्वॉलिफायड ना कशे। जर इफ सपोज म्युनिसिपालिटी गार्बेज जर हँडल करूंक शकना न्हू, कितें जी गार्बेज आमकां दुयेंस दिवंक शकता। ओके, फॉर एक्झाम्पल आतां ती प्लास्टीक गार्बेज एक्युमुलेट केलेली आहा थंयसर, ती थंयच्यान थंयसून उखलून व्हरूंक जाय आसलेली सेग्रिगेट केल्या म्हटल्यार, ती थंयच दवरल्या, कोणाक पडोनूच वचोंक ना। अरे आमची लायफ आहा न्हू, आमची ल्हान भुरगीं आहा, एका वाटेन त्या कोळशाचें पोल्युशन सोंसता आमी, एका वाटेन हे गार्बेज पोल्युशन। इन शॉर्ट तुमकां सांगूंक वचप म्हटल्यार मोर्मुगांव जो आहा न्हू, इट इज सिटींग ऑन टायम बॉम्ब। खंयच्या टायमाचेर कितें जाय तें सांगूंक शकना। एका वाटेन आमोनिया टँक, तो कोळसो एका वाटेन गार्बेज, इंडियन ऑयल हांगासर आहा। सो आमी सारके सरावंडेड बाय टायम बॉम्ब कशे। आणि पोल्युशन जाल्यार आमी डेली खाता सारकें, आमच्या जेवणान पोल्युशन आसता। सो हे इश्यूज हांव ह्या माध्यमांतसून आख्ख्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता, आख्ख्या गोंयभर वयता थंय रस्त्याचेर गार्बेज आसा। आणि आमी गोंयकार अशें कित्याक जालें तें आमकां खबर ना। सकाळचे उठता, कामाक वयता, पोतये घेता, आमी रस्त्यार उडयता काडटा। आनी ही रीत न्हू। आयज प्रोटेक्टेड सायट जो आमचो फोर्ट आहा, त्या फोर्टाचेर गार्बेज आसा, कोण उलोवंक सोदिना, कित्याक तें म्हाका कांय कळना। आनी ते प्रोटेक्टेड सायटीचेर गार्बेज उडोवप म्हटल्यार ही रीत कितें ती कळना। आमी एका वाटेन म्हणटा म्युनिसिपालिटी, एका लोक सुद्दां जबाबदार आहा जे निश्काळजीपणा करता। कितें फक्त आतां कितें आहा, प्री मॉन्सून वर्काच्या अंडर ही सगळी कामां कंप्लीट जावपाक जाय आसलेली। गटार भरलेले आहा, सेवेज पायपलायन व्हांवता। कितें आतां सड्याचेर आमच्या नाना म्हटल्यार 3 सेवेज पायपलायनी टोटल व्हांवून सगळे, आनी लोक ती ट्रॅव्हल करता भितून, उदीक एकामेकाचेर येवन पडटा। कोणा कडेन वचून सांगपाचें आनी कोणाक सांगपाचें। वी वॉन्ट टू टेक अप दीस इशू आनी वॉन्ट टू सॉल्व दीस इशू दॅट फाल्यां थिंगा हेड हजार्डस जावंक जाल्यार प्लास्टिकाचो एक न्यू तरेचो एटॉमीक बॉम्ब थिंगासर प्लास्टीक बॉम्ब तयार जावंक शकता त्या भाशेन जाल्यार। आनी देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ गॅसीस जावंक शकता, ते मिथेन, डायऑक्सीन अशें केमिकल रिएक्शन जावन इट इज व्हेरी डेंजरस फॉर ह्युमन लायफ एज वेल एज फॉर द एनिमल लायफ। तेज्या खातीर आमी तो इशू घेतला आनी तेज्या खातीर आमचें डेलिगेशन हे गेल्लें आनी चीफ ऑफिसर वॉज व्हेरी पॉझिटीव। तेणी म्हणलें एक मिटींग